आपल्याक टार्गेट करपाक पेडण्या टॅक्सीकारांचे आंदोलन तांचे सोडोवपासारखे आशिल्ले ते सगळे मागण्यो सुटाव्यो केल्यात आंदोलन करपाची गरज ना। हे आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा, कोण तरी तेंच्या फाटल्यान आसा, सरकारा खातीर पॉलिटिकली मोटिवेट करून मुद्दामून जे उलयता तेजे वयल्यान कळटा हो कंप्लिटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा। पर्टिक्युलरली मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करून ज्या पद्दतीन उलयता तेंचे विशय हांवें टायम टू टायम सोडयल्या। परत 80 रुपया केली तेंच्यांनी जी वाडयल्ली ती, तांच्यांनी सांगलो आमकां टायम स्लॉट 5 मिनटां वयल्यान थंय पार्किंग स्पेसीन आमकां 10 मिनटां रावपाक जाय, ती आमी ऑलरेडी 10 मिनटांय दिली। आता ते कित्याक आंदोलन करता हें म्हाका खबर ना, तेंचो जो डिमांड आसलो तो डिमांड ऑलरेडी फुलफील जालो। मजगती पेडण्याचे टॅक्सीकार काल एक दिसाच्या आंदोलना उपरांत आज मुख्यमंत्र्याक मेळपाक पणजे पावले। बसकेक टॅक्सीवालेच जाय, हेर स्टेक होल्डर्स नाका म्हूण मुख्यमंत्र्याचो निरोप। टॅक्सीवाले परत आंदोलनाक। निराश जावन हांगासरल्यान वयचें पडटा, सो मिटींग बीन कितें जावची ना। आतां आमी वयता आनी एज्युकेशन आमचें कंटिन्यू जाता। आमकां अशें दिसून येयलें की हांगासर डिवायड अँड रूल पॉलिसी आहा, 10 जाण अशें सांगलेले 25 जाण। मुख्यमंत्री म्हणटा फकत पेडण्याच्या टॅक्सीकारांक मेळपाक आपयल्ले, तांकां मेळपाची अजून तयारी। हांवें सांगलें पेडण्याकार टॅक्सीकार जितके आहा पळय न्हू तितके जाण वयर येवचे, कारण हो इशू आसलो हो पेडण्या मोपा रिलेटेड टॅक्सींचो। पेडण्याकार टॅक्सीकारां वांगडा बरोबर आयज सुद्दां हांव परत बसून मिटींग करता आनी तेंच्यो सगळ्यो मागण्यो हांव मान्य करता। जे पळय दुसरे तांकां सपोर्टर आसले ते सपोर्टर आसले ते आपूण येवंक शकताले, पण तेंच्यांनी तांकांय बी भितर येवपाक दिवंक ना। ऑलरेडी सांगलेलें आहा आनी सीएमान सांगला तितले विशय आहा पळय तितले आपूण सॉल्व करून दिता आमी। पेडण्या टॅक्सीकारांचे आंदोलन खंय सुरूच उरतले। रिजल्ट लागासर आमी हांगासरले हालच्यो ना। राती आमी हांगा जेयला, आतां जेयला आनी फाल्यां जेवपाची कॅपेसिटी आमची हांगा आसा। मजगती टीटीएची म्हणटा ॲप बेस्ड टॅक्सी गोंयांत काळाची गरज। The government has to remain strong because this is something which benefits consumers. Consumers are far more in number than a section of taxi operators who are well organized. So please support app-based taxis as well as taxi stands. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।